धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून पिसिडेचे आंतोकेन पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावन म्हणलें, म्हजे भाव भयणीनो, आब्राहामाचे कुडीच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक पेटयल्या न्हू. हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसलेमाच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्यांची उतरां समजनासतना ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें आनी ती घडोवन येयशीं केलीं. ताका जीव येयशीं मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक तांणी पिलाटा कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयल्लें आसलें तितलेंय शाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधींत निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलो आनी गालिल्यांत थावन आपणा बाराबर जेरुसल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोटचे मुखार हें आजून ताचें साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमां तांच्या भुरग्यां थंय जेजूक पुनर्जिवन करून ताणें पाडल्यो म्हूण आनी तुमकां आमी परगट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलां आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयचे दिसा जल्म दिला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रितूम तुजे आदीं करतलो. लोकडाचे बेटकातेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो, समजून घेयात. सर्वेस्पराच्या राजकारभारानो, सोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचे भें धरात आनी तरतरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाची वचना बगर म्हजे वरवीं. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचे काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवात आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो.
आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसां थंय तुमीय आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आज बागिवोन जुजेची परब. बागिवोन जुजे मारयेचो पती जायत्या वस्तूंची आसकारी, पूण आज खेरीत भाशेन वावरेड्यांचो आसकारी म्हूण ताका पाचारता. बागिवोन जुजे मारयेचो पती कुटुंब वयर काडूंक, दिसपट्टो गिरास जोडूंक बारी वावुरलो. घाम वारोवन आपलें जिवीत जोरोयलें. तर तो कुटुंबाचो आसकारी. आज थोडे विचार आमी आमकांच घालुया. म्हजें काम हांव व्हडले फिक्रीन करता काय? कसलेंय काम तें जावं, म्हत्वाचें आनी मळाचें म्हूण मानून घेता हांव. कामांत कसलें तरी भासकोळपण आसा काय? हांव वावरेड्यांक फावो ती मजुरी दितां. जे कोण वावरेड्यांक फावो ती मजुरी दिनात ताचेर हांव निशेध मारतां काय?